मयान गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे काम खूप तेंप जाले चालू आसा। कोविड काळात लोकांक मदत करपाचोय वावर केल्लो आसा। उरिल्ली बूथ कमिटी डिसेंबर मेरेन काडून पुराय करतले अशें थियेचे आदले आमदार किरण कांदोळकारान म्हळां। आरडीएक्स गोवा खातीर मयीचान चंदू मांद्रेकार। महिन्यांनी हांगा जे ब्लॉकाचे जे गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक मये हेजे काम जे मातशें थंडवलें, कारण तुमकां खबरच आसतलें पॅन्डेमीक चालू आसलो आनी आमी कोणा कडेन जास्त गाठी भेटी दिवपाक शकले ना। गोवा फॉरवर्ड मया हे मतदारसंघाचे जे 44 बूथ आसा, भितूरले 24 बूथ आमी ऑलरेडी काडलेले आसा। साधारण 20 बूथ कमिटी काडपाच्यो आसा, त्यो आमी डिसेंबर एंड पर्यंत सगळ्यो कंप्लीट जातल्यो आनी तश्योच डिसेंबर जाले की जानेवारीन आमी एक भव्य हांगासर एक सभा दवरतले, जेणे करून आमचो अध्यक्ष आसा विजय सरदेसाय, तो हांगा येवन आमकां कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले। मयाम जो ब्लॉक आहा, मया गोवा फॉरवर्डाचे काम खूप तेंप जालो चालू आहा। बूथ कमिटी काडपाचे काम एक 24 बूथ मेरेन काडपाचे काम ऑलरेडी जाल्ले आहा। मदल्या टायमार पॅन्डेमीक येयना फुडें, हे फाटल्या 6-7 म्हयन्यांक पार्टीचे काम खंय तरी पार्टीचे काम बंद उडोवंक ना, बूथ कमिटी काडपाचे काम बंद उरले। बाकीचे म्हाका दिसता पॅन्डेमीक टायमार आमचो बाब संतोष कुमार सावंत आहा, हाणें वेगळ्या वेगळ्या भागांनी भोंवन हांगासरली जेन्ना लोकांचेर वायट परिस्थिती येयल्ली त्या वेळार स्वता लोकां वांगडा बरे तरेन भोंवला। जें कितें शक्य आहा ती मदत करपाचो तांच्यांनी प्रयत्न केल्लो आहा। आयची जी उरलेली बूथ कमिटी आहा ही आमी डिसेंबर मेरेन कंप्लीट करपाची असो एक हे बैठकीन निर्धार जाल्लो आहा, जे 20 मतदारसंघ उरलेले आहा। आनी तेच्या उपरांत आमचो युवा अध्यक्ष आपली युवा समिती तशेंच बाकीच्यो ज्यो येणाऱ्या काळात महिला समिती आसतली हांची नेमणूक जातली। आयज मंडळ बूथ कार्यकर्ते ब्लॉक कार्यकर्ते जे सिनियर कार्यकर्ते आहात त्या कार्यकर्त्यांमध्ये आजी माजी सरपंच वेगळे वेगळे भागातले मया कॉन्स्टिट्युएन्सीतले हे उपस्थित असले। तेंच्याय कडेन चर्चा जाल्या आनी आमची तांकां एक मार्गदर्शन केल्ले आहा की येणाऱ्या काळान, आनी तेंच्यांनी निर्धार केल्लो आहा की येणाऱ्या काळान जे 14 महिने उरलेले आहा, ह्या 14 महिन्याच्या काळान पार्टे पासत मन लावन काम करप आनी फुडलो जो आमदार आसतलो वो गोवा फॉरवर्ड हे पार्टीचो आमदार आसतलो असो ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ब्लॉकाचे निर्धार केल्लो।